प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 9 वोड 44 आनी 45. लूक chapter 9 verses 44 and 45. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू करतालो तितले विशीं सगळ्यांक अजाप दिसताले तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, चोत्रायेन तुमी ही उतरां घोट मनान दवरात. मनशाचो पूत मनशांच्या हातांत पडचो आसा. पूण ताणें सांगलें ते समजूंक नात. पूण ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानांक तें लिपोवन उरलें. आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां भें दिसतालें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की आपल्या मरणा विशीं जेजू आपल्या शिसांक परत उलयता. आनी भाव भयणीनो, जेजू जाणो आसलो ती ह्या संवसारांत तो आपल्या बापाची खुशी करपाक येयल्लो. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेजू देवाचो पूत मनीस जावन ह्या संवसारांत आपल्या बापाची खोशी कितें ती काबार करपाक वा ती घडून हाडपाक तो ह्या संवसारांत येयल्लो. आनी भाव भयणीनो, आतां ताजो समून आपल्या बापाशी इतलो गोट आहलो, तो मागणें करतालो स्वता, तो बापाशी उलयतालो आनी बाप ताका जें कितें करूंक जाय तें, कितें उलोवंक जाय तें, कसल्यो मिलाग्री करूंक जाय त्यो तें सगळें स्वर्गीचो बाप जेजूक सांगतालो. आनी भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान सांगता की त्या वेळार जेजू सगळीं अजापां कोत्तालो. आपले शीस सगळे पळयताले. लोक जेजूची कितली व्हडली व्हडवीक कोत्तालो, व्हडवीक सांगतालो की पळय हो कितलें बरें काम करता. आनी जेन्ना हे सगळे आपले शीस पळयतात, जेन्ना सगळो लोक जेजू विशीं इतलें बरें उलयता, त्या वेळार जेजू कितें म्हणटा, तो म्हणटा, चोत्रायन तुमी ही उतरां गोट मनान धरात. मनशाचो पूत मनशाच्या हातांत पडचो आसा. भाव भयणीनो, हें सगळें जें घडटालें तेन्ना लोक इतलो बरें उलयतालो जेजूचो, कितलें बरें काम केल्लें. पूण जेजू जाणो आसलो की ताचो वेळ पावल्लो म्हणून. तो एक दीस खुर्सार बेतलो आहलो. स्वर्गीच्या बाबान ताका सांगलें की लोक ताका मारतलो म्हणून हे जे याज्ञीक आसले, फारिझीयो आसले, धोमशास्त्री आसले, ते जेजूच्या फाटल्यान आसले कित्याक ताका जिवेशी मारपाक. आनी भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत सोच सांगपाक येयल्लो. तो येयल्लो आमकां देवाची बरी खबर दिवपाक. तो येयल्लो आमकां देव इतलो आमचो मोग करता तें सांगपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना तो ह्या संवसारांत आसलो, तो आपल्या बापाची खोशी करतालो आनी तो जाणो आसलो हें सगळें बरें करूनय एक दीस तो खुर्सार बेतलो आहलो म्हणून, आनी तो आतां ते लोक ताका जिवेशी मारतले म्हणून. आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां आमी जेजूची खबर आयकता. आमी कितले फाटी शिवर्तमान आयकलां, कितले फाटी आमी जेजून कितें केलां तें आयकलां. पूण आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी म्हणटा आमी जेजूचे फाटलावतात, आमी म्हणटा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, तर क्रिस्त आमचे भितर आहा जाल्यार आमकांय ह्या देवान ह्या संवसारांत एका कारणां लागून धाडल्यात. भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजू ह्या संवसारांत येयल्लो आपल्या बापाची खोशी करपाक, ताजो समून आपल्या बापाशी गोट आसलो, तो आपल्या बापाचें आयकतालो, जें तो बाप सांगतालो तें करतालो. आनी शिकी सगळें बरें करून ताणें खुर्सार आपलो जीव दिलो वा ताका खुर्सार मारलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी जी क्रिस्तांव म्हणटात, देवान आमकां ह्या संवसारांत एका कारणां लागून आमकां धाडल्यान, आमकां वेंचून काडल्यान. भाव भयणीनो, क्रिस्तांव उदेशी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां देवान वेंचून काडल्या. आमी देवाक आमी वेंचून काडूना, देवान आमकां वेंचून काडल्यात. आनी कित्याक काडल्यात? तोखतात तसली फळां दिवपाक. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पळयता की जेजू जाणो आसलो आपलें कारण कितें तें, तो जाणो आसलो कित्याक ताका ह्या संवसारांत धाडलेलो, तो जाणो आसलो की ताणें आपल्या बापाची खोशी करूंक जाय आसली. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी देवाची खोशी कशी करतले? आमच्यान कशे भाशेन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाडूंक जाता? आमकां जाय उतराची सजमणी.
आमकां जाय हें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरपाक, आमकां जाय पोतून देवाचें उतर आयकोन आमच्या मनाची नोरसवणी करूंक आनी हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक. जेन्ना आमी तें उतर पाळटा आमच्या मनाची नोरसवणी करून, आतां भाव भयणीनो आमी देवाची खोशी करता. आनी जेन्ना आमी दीस रात ही देवाची खोशी करता, देव आमकां आपली येवजण दाखयता, देव आपलें जें कारण आमकां धाडलां ह्या संवसारांत तें आमकां दाखयता. आनी आतां आमी देवाच्या उतरा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आतां देवाची खोशी करूंक पावता. तर भाव भयणीनो, आयज आमी देवाच्या उतराची सजमणी आमकां ना जाल्यार, आमी देवाच्या उतरान रिगून रावना जाल्यार, आमी फकत धन करता, आमी मागणें करता, खूब देवस्पण करता, पूण उतराची सजमणी ना जाल्यार आमच्यान देवाची खोशी करूंक जाता ना, आमच्यान करूंक जायना. म्हणून ज्या भाशेन जेजून देवाच्या उतरा वरवीं आपलें कारण हो जे येवजण आसली सर्गीच्या बाबाची ताका कळोवन येयली, त्याच भाशेन भाव भयणीनो आमी जेन्ना एक एकलीं देवाच्या उतरान रिगून रावता, देवाचें उतर वाचता, देवाचें उतर आमकां सांगता एक जागो आसतलो ज्या जाग्यार पवित्र आत्मा आमकां दाखयतलो कितें आमचें कारण जावन आसा. कित्याक म्हजें काम तुमचें काम न्हय, तुमचें काम तांचें काम न्हय, एक एकल्याक काम दिलां, एक एकल्याची येवजण हा देवाची ह्या संवसारान आमकां. आनी देखून भाव भयणीनो गरज आमकां पोतून देवाचें उतर आयकपाक, पोतून त्या देवाचें उतर रिगून रावपाक, तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितांत पाळपाक. जेन्ना आमी एके भाशेन आमी आमचें मन आमचें काळीज घालून तें आमी उतर पाळटा, देव आमकां आपली खोशी दाखयता. देव आमकां आमचें कारण कितें आहा ह्या संवसारांत, कितें आमकां ताणें रोजल्यान कितें करपाक तें आमकां तो सांगता. आनी आमच्यान आतां देवाची खोशी करूंक जाता आनी एक दीस आमच्यान एक सर्गीचें सूख भोगूंक जाता. तर भाव भयणीनो आयज जेन्ना आमी शिवोर्तमान आयकलां, जेन्ना आमी पळयता की जेजू म्हणटा चोत्रांय तुमी ही उतरां घोट मनान धरात, आमी ही उतरां जेजूची घोट मनान धरुया, आमच्या मनाची नोरसवणी करून देवाचें उतर पाळुया आनी खरेपणी हें देवाची खोशी, देवाची येवजण आमच्या जिवितांत करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव